आता बातमी गोमंतक टीव्हीच्या इम्पॅक्टाची। पणजी शारांतल्या रस्त्यांचेर पडिल्ली फोंडकुलां आनी ताका लागून ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी लोकांक जावपी त्रास, कंत्राटदारान रस्त्याच्या कामां विशीं केल्ली घाळपणां, तशेंच सरकाराचे स्मार्ट सिटी पणजेच्या रस्त्यांचेर नाशिल्लें लक्ष हे विशीं गोमंतक टीव्हीन खास रिपोर्ट तुमकां दाखयल्लो। ते उपरांत पणजेच्या आमदारान रातोरात पणजेच्या रस्त्यावेली फोंडकुलां भरपाचें काम सुरू केलां। पणजे कांपाल ते मिरामार रस्त्यांचेर राती उसरा जेसीबी तशेंच मानाय घालून ही फोंडकुलां भरपाचें काम सुरू जाल्लें। हे चित्र शुक्रार राती उसरा दिसले जाल्यार PWD मंत्री निलेश काब्राल हाणें उण्या दर्जाचें काम करपी कंत्राटदाराचेर कारवाय जातलीच अशें म्हणलां। हे विशीं PWD खात्याक चवकशी करपाक आपणें सांगलां अशेंय तो म्हणटा। हे मागलं ते सारकें मागलां आनी इन्क्वायरी केले सारकी पयलीं हांवें चालू केल्ली। म्हाका कळलेलें ते रोड पिड्यार जाताले, जे करपाक जाय तें करतलो आनी जे एक्शन घेवपाचें घेतलेलें। बाबुशान सांगलें आशिल्लें खंयी रस्ते गोंयान जे कॉन्ट्रॅक्टरा कारणान वा आनी कोणाच्या कारणान ह्यो गोश्टी जाता तेजेर एक्शन जाता।